आणि माप खात्यान सोमाराक केपेच्या पसरकारांचेर धाड घालून बारकोड आणि रेड नाशिल्ल्या वस्ती उखलून व्हेल्यो। ताचेर चाळवल्ल्या पसरकारांनी शुक्रारा कुडचड्यार इन्स्पेक्टराच्या कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेलो। ह्या पसरकाराच्या मतान बारकोड आणि रेड घालपाची जबाबदारी तेंची हे तांकांच खबर ना आणि धाडी घालतना फकत गोंयकारांचेरूच कित्याक, हेर गुजराती आणि मारवाडी पसरकारांक कित्याक सोडले असोय प्रश्न तांणी विचारला। पळयात ते कितें म्हणटा ते। लास्ट 6 years आमकां खबर सुद्दां ना मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आसा म्हणून। सो तो म्हणपालो हांवें म्हणटा सर तुम अवेरनेस केला, तुम स्मॉल बिजनेसीस येवन मेळ्ळ्या केन्ना कितें केलां? तो म्हणपालो ना करूं ना, ताणें स्ट्रेट सांगलें म्हाका। सो हांव म्हणटा सर तुमकां कितें जाय तें आमकां कशें कळपाचें, इफ देर इज सम रिक्वायरमेंट। हांवें इतलें सुद्दां विचारलें तेजे कडेन की वेन वी गो टू टेक अ ट्रेड लायसन्स तेन्ना ABC फायर हेल्थ सगळें जाय म्हण म्युनिसिपालिटी आमकां सांगता वी कंप्लाय वी गेट द ट्रेड लायसन्स। तो सांगता तुवें मेट्रोलॉजी एक्ट चॅक करपा आमकां कशें कळटा सर ते बार कोड रिक्वायरमेंट्स स्टील 80% ऑफ ब्रँडेड आयटम्स ते येता। देन दे टार्गेट की हुंच पड ब्रँडेड ना, देन वी टोल्ड देम की बारीक वस्तू वी आर बायींग ऑन GST बिल फ्रॉम स्मॉल ट्रेडर्स, तेंचे कडेन ती सगळी मशिनां हें तें ना। आनी आतां सांगिल्लें मुगे वखद म्हणे 2 म्हयने जाले शॉप घायल्यार आनी आतां क्रिसमसा म्हणे डेकोरेशन घातलें, म्हाका तुमगे रूल कांय खबर न्हय ना मुन्सिपल डिपार्टमेंटो खबर ना। हे फक्त गोंयकार जे लोक आहाय तांचेर हे रेट पडलो आसा। हे गुजराती हे राजस्थानी आनी हे भायली येवन समज धंदे करता तेंचे केन्ना रेट पडलो आमी आयकल ना। कित्याक आयकल ना म्हाका दिसता तांकां कितें तरी बोळसां पडटा म्हूण ते बोळसां पडटे घेवन ते वयताय। हे गोंयकार भुरगे आमगे ब्रायब दिनाय तांकां, ताका लागून गोंयकारांचेरूच रेट पडटाय। सावर्ड्याच्यान आमचो खबराकार प्रहार सावर्डेकार।